पणजे पुलिसांनी 36 वर्सांचो युवक रतन कुमार प्रधान जो ओरिसाचो नेटिव्ह आसा हेची अटक केल्ली आसा आणि ह्या युवका बरोबर 970 ग्राम्स गांजा जो आसा तो तेणी जप्त केल्लो आसा आणि 970 ग्राम्स गांजाची समज रेट पळोवपाक गेले जाल्यार सुमार 97,000 रेट ह्या गांजाची जाता आणि ही जी स्पेशल रेड आसा ती पणजे पुलिसांनी मारल्या नागाळी क्रिकेट ग्राउंड जो आसा त्या ग्राउंडार ही मंगळारा रातची रेड मारलेली आणि ह्या रेडीन तांकां हे यश मेळिल्लें आसा। सो हितून आता आनीक कितले सूत्र भायर सरतात, आनीक कितले गांजा पोजेशन करपी जे युवक आसात ते पणजेच्यान आनीक कितले मेळटात ते पळय सारखे आसतले। कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी पळयत आशिल्ले की पणजे वाठारान वयता वयता थंय गांजाचे जे बारीक बारीक रोपले आसात ते मेळटाले। सो हितून भितर आनी एक अशें अरेस्ट तितून भितर जाल्लो आसा, तो गांजा सयत एक युवकाक अरेस्ट केल्लो आसा। सो हे पळय सारखे आसतले पुलीस जे आसा ते फुडें रेड खंय पर्यंत व्हरतात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।